शिसानी जेजू लागी सर्गेच्या राजांत सकडावरनी वड कोण म्हण विचारल्या सवालाक भविष्यात आनी सपनां सहित चिंती नाचिल्ली जाप मेळ्ळी. संवसारी सक्तेंत, अधिकार हुद्यांत आनी महिमेंत व्हडपण भोगतल्यांक नितीवंतपणांतलें वा नियमशास्त्र पाळपांतलें वा सुवार्थेंतलें वर्तेपण समजावंक सलीस न्हय. वर्तेपणाची देख जावन शिसां समोर एका भुरग्याक उबो करून जेजू सर्गराजाच्या व्हडपणा उदेशी लिसावन दिता. हे उदेशी शिसांचो मनोभाव आनी तांची वर्ल्ड व्यू वा विश्वदिश्टस तो एका विरोधाभासा मुखांतर संपूर्ण गुंडावन सोडता. सर्गींच्या राजाचें व्हडपण खालतेपणांत आटापलां शिवाय अधिकार सक्तेचेर न्हय म्हणून जेजून स्पश्ट केलें. भुरग्याची ल्हानविकाय वा खालतेपण ताच्या मासूमपणान न्हय, बगार अधिकार हुद्या विणे आशिल्ल्यान आटापलां. सादी बोळीं कितलीं भागी सर्गींचें राज तांचें म्हणून दोंगरा वयल्या प्रसंगांत सांगिल्लें हांगा सारकें ताळ पडटा. देवा हुजीर शिसांचें स्थान एका भुरग्या परी ताचेरच आधारून आसचें. आमच्या बापा मागण्यांत हें स्पश्टतरान दिसून येता. असलें खालतेपण शिसांक सर्वय संवसारी व्हडपणाच्या चिंतनांतावन अलग करता आनी सर्गी राजा नदरेन वर्तीं करता.